दीपविहार इश्कोलाची फी मदेकातूच वाडयल्ली म्हूण पालक तिडकल्ले. फाटले कांय दीस जाले पालक ह्या विशयाचेर आवाज काडीत आसा. मंगळारा ह्या पालकांनी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर हांची भेट घेतली. फुडल्या 3 दिसां भितर हो मुद्दो सोडोवया म्हूण आमदार संकल्प आमोणकरान जमिल्ल्या पालकांक उतर दिला. अर्डेक्सको खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. आमकां 11 सुमार आपयल्ले सरान हे आमचे न्यू सर्क्युलर घातला की आमकां 30% रिवायज स्ट्रक्चर केला म्हणून. सो आमकां ते आमकां पेरंट्सांक कॉन्फिडन्स घेयनासतना आमकां डायरेक्ट सर्क्युलर धाडले तेंच्यांनी पेमेंट करा म्हणून फ्रॉम 1 ऑक्टोबर इफेक्टीव म्हणून. सो आमी ते खातीर रेडी ना. आतां सरा कडेन आमी इन कॉन्फिडन्सान येयला आतां. तर सरान म्हटलं आपण जाल्यार पळयता म्हणून. आतां चेअरमॅनान मिटींग फिक्स करून दवरला म्हणटा. 3 दिसांनी आमकां कळटलें. Education department rule the fee should not be suddenly increased like this hike. So 30% आम्ही increase केला आणि without parents informing parents. आता आम्ही पे करची ना. वी आर अगेन्स्ट इट स्टील. एक त्यांच्यानी नोटीस आमकां सर्क्युलर केल्ली. दॅट टायम ऑल्सो आम्ही पेरंट्सांनी इश्यू केल्ले की आमकां पे करपाचें ना म्हणून. इन्स्टेड ऑफ दॅट तेंच्यांनी काल आमकां परतून आनी एक नोटीस सर्क्युलर केला दॅट आम्ही 30% एक्स्ट्रा आम्ही पे करूंक जाय म्हणून. आम्ही स्टील आम्ही ते पे करचे ना. आता आम्ही MLA सरा कडेन येयल्ली हांगा संकल्प ऑफिसान बायना. सरान आमकां सांगला 3 दिसान कितें आहा तें डिसिजन घेवया म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल वी से थँक्स टू आवर MLA टायम काडून आमकां स्पेशल हांगा आयला आमच्या भुरग्यांक लागून. सेकंडली वी रिक्वेस्ट टू MPA की ते हायक केला एज पर रायट टू एड्युकेशन 15% इन्क्रीज करपाचे ते नॉट 30%. एंड सेकंड थिंग वी ऑल पेरेंट्स आर रेडी टू पे द हाइक्स वॉट एवर इट इज. बट वी शूड नो दॅट आर टीचर क्वॉलिफाईड की आमचे भुरगे जे शिकता आमचे स्कूल तुमचे DPR स्कूलान की टीचर आर क्वॉलिफाईड फॉर दॅट ऑर नॉट. आर दी BEd ऑर नॉट. Then we are ready to pay. No, let's see what they are doing. They are telling us की ते आम्ही PTA कडून परमिशन घेतला आणि आम्ही प्राइस हायक केला. एज वी हॅड स्पोकन टू द PTA मेंबर्स ऑल्सो. PTA मेंबरनी रेजिग्नेशन दिवन 1 महिनो जालो आणि त्यांनी मिटींग कोणाकडसून घेतला ते एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार मिसयूज करता. दे आर यूज करता आमकां यूज करता. हांव कितें म्हणटा तुमकां जर कितें वाडोवंक जाय न्हू आमकां पयलीं कॉन्फिडन्स घ्या. 100 रुपया आसूं 200 रुपया आसूं आमकां विदाउट कॉन्फिडन्स तुमी कितें करूं शकता. तो गेले खूप 1 महिनो जावपाक येयलो कित्याक अचानक एक नोटीस आमच्या MPDन काडलेली आणि त्याच्या भितर फी स्ट्रक्चर वाडयलो. तो इश्यू तुमकां खबर आसा. हांव वचून MPD चेअरमॅनाक पर्सनली मेळ्ळो वचून आनी हो इश्यू घेवन हांव CM कडेन डिस्कस केल्लो. आनी जेन्ना 100% तेंच्यांनी जेन्ना वाडयलेले जे फीज 2200 काय 2400 आसली ती समजी 4200 कितें केलेली. सो डबल केल्ली फीज. सो तेच्या ते विशयाक घेवन गेल्लो आणि CM कडेन डिस्कस केले. चेअरमॅना कडेन पेरंट्सा कडेन केले. तेंचे PTA मेंबर्स आसात तेंचे कडेन डिस्कशन जालें. आणि जेन्ना हांव स्वता अपॉइंटमेंट घेतलो CM कडेन अलॉंग विथ द चेअरमॅन अलॉंग विथ द व्हायस चेअरमॅन सेक्रेटरी तेंचो जितको हे आसलेलो तेंचो ऑफिसर आसले तांकां सगळ्यांक घेवन CM कडेन मिटींग जालें आनी तेंच्यांनी आमकां जे विशय तेंच्यांनी CM कडेन मांडले आनी तेन्ना तेंचे कडेन सगळें डिस्कशन जाल्या उपरांत तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की बाबा आमी तुमचो रिक्वेस्ट आयकून पेरंट्सांचो रिक्वेस्ट आयकून आमी एक 30% आमी इन्क्रीज करतले म्हणून. सो तेन्ना आमचे तेजेर डिस्कस जालें जेन्ना तुमी 30% जेन्ना इन्क्रीज करतले आउट ऑफ 100%सून ते वील इन्क्रीज बाय 30% कित्याक तेंचे कडेन हायकोर्टाची ऑर्डर आसा अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलें. सो जेन्ना ती वाडोवपाक सोदताले तेन्ना हांवें तांकां फक्त इतलेंच रिक्वेस्ट केलेलें चेअरमॅनाक बाबा जे PTAचे मेंबर्स आसात तांकां कॉन्फिडन्सान घे आनी पेरंट्सांक कॉन्फिडन्सान घे. तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच ही फीस वाडोवपाची म्हणून. सो हे जेन्ना म्हाजे कडेन आयज जेन्ना पेरंट्स आनी PTAचे मेंबर्स येयले जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका सांगलां की बाबा तांकां कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवना आनी तांकां घेयनासतना हे 30% तेंच्यांनी आतां वाडयलेले आसा. सो म्हाका खंय दिसता कितें की रॉंग मेसेज वयता कित्याक जे भुरगे ते शिकता आमचे धाकटे तेंची पेरंट तांकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना PTA कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हे डिसिजन घेवंक शकना. कित्याक तेजेर ऑर्डरीचेर तेंच्यांनी मेन्शन केलेलें आसा की आमी PTAची 16 तारखेक मिटींग जाल्या म्हणून. 16 तारखेक तेंची मिटींगूच जावना कित्याक 16 तारखेक तेंच्यांनी वयल्यान रेजिग्नेशन दिवपाक गेलेले ते MPDन आपले PTAचे मेंबर्साक रेजिग्नेशन दिवपाक गेलेले. सो 16 तारखेक तेंचे मेन्शन केलें आनी एक्चुअली म्हाजी चेअरमॅनाची आनी CMची मिटींग जाली ती 23 तारखेक जाल्लेली आसा. जाल्यार तेणी बॅक डेटेड 16 तारीख घालून कशें दिले. सो तेजे लागून हांवें आतां स्वता सगळ्या पेरंट्सांच्या फुडसून हांवें चेअरमॅनाक फोन मारलेलो आसा आनी चेअरमॅनाक रिक्वेस्ट केल्लो आसा की रे बाबा एक PTAची आनी पेरंट्साची आनी कन्सर्न तेंची ऑथॉरिटीज आसा पळय तेंची सगळ्यांची एक मिटींग घे आनी ते मिटींग जाल्या उपरांत मागीर हो फुडलो कितें आसा ते तुमी इम्प्लिमेंट करा म्हणून.
सो अशें म्हाजें उलोवप जाल्यार पेरंट्सांकूय हांवें एश्युअर केलेलें आसा की ही मिटींग बेगीनच्या बेगीन 1-2-3 दिसां भितर जातली आनी म्हाका चेअरमॅनानूय एश्युअर केलेलें आसा की 2-3 दिसां भितर करून दितलो. सो म्हाका इतलो तरी कॉन्फिडन्स आसा की नेक्स्ट एकाडेमीक इयर जेन्ना स्टार्ट जातले पळय तेन्ना आमचे ते स्कुलाक आमी खंय तरी हो एड्स एंड ग्रांट्स प्रोवायड जातलो असो म्हाका तरी गॅरंटी आसा कित्याक ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा. जो प्रोसेस आसा फक्त खंय तरी एमपीटीन आमकां सपोर्ट करपाचो बाबा हे करपाक लागून तेंच्यांनी जर आमकां हेल्प केला आसता बाय नेक्स्ट एकाडेमीक इयर ग्रांट्स स्टार्ट जातले स्कुलाक येवपाक.